श्री दामोदर भजनी सप्तकाच्या उत्सवान बाजारकारांक सोडून हेर पार समितींक विश्वासान घेवंक नाशिल्ल्यान अंदू श्री दामोदर भजनी सप्तकान वांटेकार जावचे नात असो निर्णय वेगवेगळ्या समिती पदाधिकाऱ्यांनी घेतला। पार मिरवणुकीचे 13 जुलयाक जाल्ले बसकेंत आमचे कडेन निमाण्या खिणाक माची आनी गायकांक संघटीत करपा खातीर फावोसो वेळ ना, तशेंच पार आनी गायकांच्यो बैठकी जावच्यो नात। अंदू श्री दामोदर सप्तकाच्या उत्सवाक 123 वर्सां पुराय जातात। सप्तकाचो उत्सव दबाज्यान मनोवपा खातीर फुडल्या वर्सा आमी उत्सवांत वांटो घेतले अशें गडेकर समाजाचे सचिव विशाल भानुदास नायक हाणें सांगलें। नाभिक समाजाचो अध्यक्ष हो आमचो वास्को सप्तक चलता हो हेजी डिसिजन घेवपाक लागून 13 तारखेर कमिटीन मिटींग आपयल्ली सगळ्या पारवाद्यांची आनी ते मिटींग आमी सगळे हजर आसले। ते आतां फुडें कशें करपाचें पार जशें गेल्या 2 वर्सां तर आमची अशीच गेल्ली सप्तक जावंकूच नासलो तेन्ना त्यांनी आमकां सगळें एक्सप्लेन करता आसतना सांगलें की आमकां डेप्युटी कलेक्टर अजून पर्यंत परमिशन मेळूंक ना, ताका लागून आमी अजून पर्यंत कांयच तुमकां डिसिजन सांगूंक शकना। त्यामुळे आमी कितें करपाचें आमी तांकां विचारलें आमी फुडें कितें करपाचें पार करपाचें ना करपाचें हो सप्तक आमी कसो करून साजरो करपाचो। जे 2 वर्सां पयलीं आमी फाटीं साजरो केला तेच तरेन आतां वयर 3रे वर्स साजरे करपाचें। ते म्हळ्यार आमी पार करचें ना तेन्ना तुमी तुमचें थाराया। आमी सांगलें आमकां आतां 1 म्हयनो फक्त उरला, 1 म्हयनो उरूंक ना, सगळी तयारी करतलो जाल्यार कमीच कमी आमकां 1 म्हयनो तरी लागता वर्गणी गोळा करपाक जाय। कित्याक आमचे कडेन फंड्स नासता, आमकां वर्गणी गोळा करपाक जाय आनी बाकीची अरेंजमेंट करपाक जाय, चित्राची अरेंजमेंट करपाक जाय, गायनाची अरेंजमेंट करपाक जाय, सगळें करपाक जाय। आनी आमची मिटींग घेवन त्या फुडें मागीर समाजाची मिटींग घेवन मागीर ते आमी सगळें डिसायड करता। ते म्हळ्यार आतां तरी आमकां तें शक्य ना, आमी पार करपाक तयार आसा प्रोवायडेड तुमी आमकां कितें तरी फंड्स तुमचे हितूनसून आमकां दियात जाल्यार तुमी आमकां जाता। ते म्हळ्यार आमचे कडसून तुमचे कडेन तुमकां कांयच फंड्स मेळूंक शकना जाल्यार म्हळ्यार आमी तांकां सरळ सांगलें की आमचे कडेन तशें जाय जाल्यार आमचे कडेन तें शक्य ना, बाकीचे सगळें म्हणपाक लागलें कितें आमचे कडेन शक्य ना, ताका लागून आमी पार करपाचें। आनी मिटिंगेन तेंच्यान डिसिजन घेतलें मागीर की ह्या वर्सा आमी पार करुया नाका, गायन दवरुया नाका, दिंडी हाडुया नाका आनी जी 2 वर्सां पर्यंत चलत येयल्या तें हें 3रे वर्स करुया आनी फुडल्या वर्सा मागीर बरे तरेन करुया। मागीर तेंच्यानी विनायक भोंगे आहा पळय तेणी सरळ सांगलें की तुमकां कसलोच फंड मेळूंक शकना आमचे कडसून, तेन्ना तुमी डिसायड करा। मागीर तें फायनल डिसिजन जालें आनी तें आमी पार न करपाचें थारायलें।